शिवोले एका रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टाचे टीसीपीन थळाव्या पंचायतीक घेऊन इन्स्पेक्शन केले। पंचायतीन प्रोजेक्टाक टेम्पररी सस्पेन्शन दिला। लोकांचो पारंपारिक रस्तो ह्या प्रोजेक्टाक वता। ह्या प्रोजेक्टाक लागून कितलेशेच प्रॉब्लेम तयार जातले म्हणून लोकांचो बोवाळ। रेसिडेन्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्टा खातीर बिल्डरान जमीन घेतल्या, तातूंत लोकांचो पारंपारिक रस्तो येता। आता हो पयलींचो रोड आसलो तो हे करून डिमोलिश करून दुसरो करप हे योग्य न्हू आमकां। हो रोड पिढी आमी जावूच ना पयलीं पासून आनी हो पंचायत मागीर केल्लो। राखणे वण्टी खातीर चर मारतना लायटीचो खांबोय पळोवंक ना म्हूण थळावे सांगतात। इलेक्ट्रिक पोल आसा आनी हांगा पळय तेणी कंपाउंडाची बुनियाद मारल्या सो आतां पोलाचेरूच मारल्या। 1 मीटर रोड जायना तो ऑलमोस्ट तो बेंड जाला तो केन्नाय मे बी पडो शकता। लोकांक हो प्रोजेक्ट आयिल्लो नाका। लोकांक जाय तेच जातले फायनली आनी हे लोकांक मान्य ना तो पर्यंत हे काम स्टार्ट जावचें ना। आनी ना सेटबॅकाचे जे वाटेचे कोणाक इश्यू कितें हा सगळे सॅटिस्फाय जायसर रिपोर्ट येयसर हे काम कंटिन्यू जावचें ना। इन्स्पेक्शना उपरांत बिल्डिंग प्रोजेक्टाक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट येयसर टेम्पररी सस्पेन्शन दिला। लायसन फॉर मल्टी डायलिंग युनिट प्रीती इंटरनॅशनल प्रीती इन्फाट्रॅक म्हणून ते असले तेजेर लायसन इश्यू केल्ले एंड देर वॉज वेरियस ऑब्जेक्शन बाय पब्लीक रिगार्डिंग ट्रेडिशनल एक्सेस अगेन setback. So as per that, now today conducted inspection of the along with the TCB. So Panchayat has come to a conclusion that will temporarily we issued a suspension, a license temporary suspension to whom? To the party and builder, and it will continue till. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। फोंडेचो आमदार रवी मार्केट बिल्डिंगेचे इन्स्पेक्शनाक वाळपय मतदारसंघातल्या उसगांवा पावलो। उसगांव पीडीएचे मार्केट मोडून थंय नवे मार्केट बांदतले म्हूण एसजीपीडीएच्या ऑफिसरांनी सांगला। सोमारा एसजीपीडीएचे अधिकारी मेंबर थळावे पंच आनी पसरकारांक घेवन फोंडेचो आमदार रवीन इन्स्पेक्शन केले। हे मार्केट रेनोवेट करून काय फायदो ना, ते नवेच बांदचे पडटले म्हूण रवी उलयला। And today if you see the entire building is very dilapidated condition. So we have received representations from the local shop stall owners and all, and we discussed in the authority meeting, in the last authority meeting. So it was decided with the honorable MLA Ponda and all whether we take up immediate repairs or reconstruction of the entire area. So we will decide only after the inspection. Today we have seen, and it is beyond repairable, that entire market. So we have, as the MLA sir said, we decided to go for reconstruction of entire complex in a phased manner. लोकांकडल्यान एज मार्केटा संबंधी कंप्लेन येयल्ल्यो आनी त्यो कंप्लेनी हांवें आमच्या सातगांव पीडीएक कळयले आनी मागीर ते आमची पीडीएची मिटींग आशिल्ली पळय 22 तारखेर मिटींग आशिल्ली। ते मिटींगेक आमी डिसायड केलें की हांगा येवन पळोवपाचें आनी हांगसर कशें कितें आहा तें कंडिशन आनी ते प्रमाणे फुडले हांगसर कसो प्रोजेक्ट घालचो, कित्याक सगळो मोडपा येयला हो कसो घालचो आनी एंटायर 6000 मिटरा भितर हांगा बरें मार्केट जावचें अशें ते आमचें थारलें आनी ते प्रमाणे आतां सॅटिस्फाय तेंचे नजरेले पिढीचे इंजिनियरीच्या पयले नंतर रिनोवेशन करून कांय उपेग ना, पडू शकता सगळें तेजे लोखंडाचें हें सुटलेलें आसा सगळें। सध्या मार्केट बिल्डिंगेतल्या पसरकारांक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून खंय दुसरे कडेन दुकानां बांदून दितले। ती आमकां फाटल्यान आमकां पयलीं बांदून दिताले आनी आमकां थंयसून शिफ्ट करताले आनी ती बांदल्या उपरांत मागीर ही मोडटली आनी आमकां त्या जाग्यार आमकां नवी शॉपां दिताले म्हूण आमी तेजेर रवी नायकाचे आमी तेजेर खूब खूब आभारी आसा। कितलो तेंपूच जालो ह्या मार्केटाचेर कोणूच लक्ष घालिनाशिल्लो। प्रुडंटानूय हे मार्केटाचेर आनी पसरकारांचे परिस्थितीचेर रिपोर्ट करून जाले। ह्या मार्केट आनी उसगांव पट्टा वाळपय मतदारसंघात सध्या वाळपय बाय इलेक्शनाचे वारे चल्ला। त्याच बोवाळांत मार्केट जाग्यार पडले म्हूण पसरकारांक आशा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। जीएमसीची 4 कॅन्टीना सध्या बंद। एफडीएन ऑर्डर काढल्या। 4 कॅन्टीनांनी बुरशेपणा चलतात। नितळसाण ना, नितळसाणीच्यो गजाली पयली जाग्यार घालून उपरांत कॅन्टीन सुरू करपाक कॉन्ट्रॅक्टराक परत एफडीएची मान्यताय घेवची पडटली। तो मेरेन जीएमसीची 4 कॅन्टीना बंद। घेऊया एक ब्रेक।